नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. थोड्यांक सरकारी नोकऱ्यो फक्त फुकट बसून खावंक जाय, आतां तशें चलचें ना. सरकारान आतां CRS VRS लायल्या. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. सांखळे कुडणे पंचायतीन दवरिल्ल्या मेगा जॉब ड्रायव्हच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयांत बेकारी मोठ्या प्रमाणात आसा म्हणटा तें खंय सारकें न्ही. गोंयांत व्हायट कॉलर जॉबूय खंय खूब आसात. सरकारी नोकरी कित्याक जाय? ताका काम करपाचें ना, ताका फुकट खावपाक जाय. म्हणून सरकारी नोकरी काम करप ताका फुकट खावपाचें आसा. आनी सरकारी नोकरी मेळ्ळी ताजो मायंडसेट जो आहा आपलो पगार येतलो कोण हाडूंक शकना. तर तेय दीस आतां उरूंक ना. सरकारान टायटल केला, बऱ्याच जाणांक CRS करून घरा वयचें पडटलें. खूब जाणांची सुरवात जाल्या. बऱ्याचशा जाणांक तांकां नोकरी जायी पळय न्हू, ते थोडे जाण घरा कडेन वतले. कित्याक खबर कोण तरी पंच सरपंच माझ्या घराकडे येतलो आनी म्हाका नोकरी हाडून दितलो. म्हाका हांव घेवन नासलो म्हणजे तो आतां नोकरी घेवन आपल्या घरा कडेन येतलो. नाजाल्यार आमकां कांय जातलो मागीर आतां कित्याक येयला ही मायंडसेट जो आहा ह्या मायंडसेटांतल्यान आमकां भायर सरपाक जाय. गोंयांत जितक्यो नोकऱ्यो एवेलेबल आसता तितक्यो बाकीच्या खंयच्याच राज्यांत नोकऱ्यो एवेलेबल ना. बरेचशे फावटी म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट रेट गोंयांतलो जो हाय आसा म्हणटा तिजें रॉंग फिगर. हांगा आमचे कडेन माया HR सोल्युशन्सा कडेन एक 50 ते 60 कंपनींचो ऑलरेडी टायअप आसा आनी तांकां आमच्या हांगासरल्या लोकल पंचायत लोकांक नोकरी मेळूं म्हणून हो एक प्रयत्न आसा. कानोळे कोळंगूटचो ODP बेकायदेशीर तो रद्द करून नव्यान करचो. TCPनूच तातूंत चुको काडिल्ल्यो. विजिलन्स चौकशी करून ODP करतल्यांक ख्यास्त करात. आयतारा कळंगुटे खासा ग्रामसभेत थाराव. पंचायत GCZMA राना खाते आनी लँड सर्वे खात्याक विस्वासात घेवन खंय नवो ODP करपाचो. आयज आमी स्पेशल ग्रामसभा एकूच पॉयंट आसलो अजेंडा, दॅट इज ऑन द न्यू नोटिफिकेशन ऑन द ODP विच इज issued by the TCP डिपार्टमेंट. आता ताजेर कितें तांच्यांनी एक अशें सांगलेलें की बाबा ODP जो आसा पळय तो इनकरेक्ट आसा, जेतून खूब मिस्टेकी आसा म्हणून हो तांचो स्टेटमेंट. त्या ODPचेर आमी करेक्शन करून तेजेर तुमचे रिव्यूज कितें आहा ते दिवन तुमी आमी ते करेक्शन्स करून परत प्लेस करतले. तांच्यांनी आतां तें करेक्शन थोडें केलां आनी थोडें करूंक ना. आनी जें करेक्शन केलां आनी जें एडिशन केलां पळय तेजेसून अशें दिसता की बाबा दीस बिकम्स अ बॅक टू वर्स्ट. आनी आमची एकूच मागणी आसली जी ODP आसा ती स्क्रॅप करची आनी रिड्राफ्ट करची. पण आयज आमी ग्रामसभेन हें रेजोल्युशन केलां पळय ही ODP आसा आनी हें जें नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें आसा TCPन तें काडचें म्हणून, डिनोटिफाय करचें म्हणून. आनी जी ODP कलांगूट ODP 2025 जी आसा पळय जी पयली प्रिपेर जाल्लेली आसा जी नोटिफाय जाल्या ती ODP डिनोटिफाय करून एक रिड्राफ्ट करची आनी लोकांचे कन्सिडरेशन घेवन रिड्राफ्ट करची म्हणून अशें आमी एक मागणी केल्या. गोवा म्युनिसिपालिटी कायद्यांत नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्षाची निवड सिक्रेट बॅलेटान जावची म्हणून खंयच ना. देशांत खंय हात दाखोवनूच नगराध्यक्ष वेंचतात म्हणून दिगंबर कामतीचो दावो. दिगंबराक लागून पालिका कायदो बदलला म्हणून विजय उलयिल्लो. ताचेर दिगंबर मिडिया मुखार जाचे कडेन आंकडो आसा ताचे कडेनूच खंय सत्ता आसूंक जाय. नवो नगराध्यक्ष वेंचूंक 12 ऑक्टोबराक बसका. हो एक्टान म्हाका एक सेक्शन दाखय इट स्पीक्स ऑफ सिक्रेट बॅलट. प्रिजायडिंग ऑथॉरिटी आपल्याक जाय तशें डिसायड करपाक शकना. ना नंबर म्हणजे कितें आमच्या हाजेर निवडून येतलो आनी दुसऱ्याक वोट मारतलो सिक्रेट बॅलटान हें हाच्या हातून जावपाक शकना. आतां एक लक्षात दवरपाक जाय आमी डेमोक्रेसीक नंबर मानतात सगळे जाण. जाचो नंबर चड तो गव्हर्मेंट फॉर्म करता. त्याच भशेन जाचो नंबर चड ताणें कावन्सील फॉर्म करपाक जाय किंवा पंचायत फॉर्म करपाक. हें प्रिंसिपल. पत्रकार परिशदेक फातोड्डेचो दामूय आशिल्लो. PFI कडेन कोणाची लिंक आसा तें खंय कळटलें. आमदाराचें नांव घेनासतना शिनाल. PFIच्या संदर्भात कोण आसात, कोण कोणाचे ग्रुप्स आसात, कोण कोणाक मेळटात, खंय कितले पयशे आसात, खंयचे कोणें तांकां फायनान्स केल्लो, खंयच्या पॉलिटिकल लिडराचो तांकां सपोर्ट आसा, हे सगळे गजाली हळू हळू क्रिस्टल क्लियर जावपाक लागल्या. तेन्ना थंयच्यान आपले गजाली कश्यो आसात त्यो पयलीं लोकां मुखार येतल्यो थंय सांबाळचे म्हण पयलीं.
ड्रग्साच्या आरोपांचेर विजयाक जाप. सरकाराचेर आरोप सुद्दां करतना जेन्युअन कितें आसा तें सांगलें. म्हणजे एक कितें तरी वायट गजाल आसा, बंडल गजाल आसा, बंडल वायट न्ही, बंडल गजाल आसा तीच जर सांगली कोणा तरी फुडल्या मनशाक खरें दिसता न्ही. आनी म्हणून फाटले सगळे जर रिकॉर्ड्स जर काडून पळयत, सगळे रिकॉर्ड्स काडून पळयात की ड्रग्साच्या किंवा ह्या संदर्भात कित्याक म्हणपाक जाय परत गोवा फॉरवर्डाचो 1 आनी दिगंबर कामतीच्या 7 नगरसेवकांनी मुख्यमंत्र्याच्या हाजेरीत बीजेपीत एंट्री मारली. मडगांवचो नगराध्यक्ष वेंचपा खातीर 12 ऑक्टोबराक सकाळी बसका जातली. 11 ऑक्टोबर मेरेन उमेदवारीक मुजत. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रावाचो मान हो गोंयचो भोवमान राज्यपाल उलयलो. कार्डिनल जाल्या उपरांत फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रावाचो राजभवनार अधिकृत भोवमान जालो. मंत्री माविन म्हणटा कार्डिनला उपरांत आतां गोंयचो पोप पळोवंक मेळचो. सुवाळ्याक मुख्यमंत्री, आमदार मंत्री, हेर इगर्जीचे मुखेली आशिल्ले. कार्डिनलान राज्यपालाच्या पंचायत भेटीची तोखणाय केली. This is the first time in India a constitutional institution, topmost institution, inviting spiritual leader for a reception. Be the cardinal, why not perhaps the pope? It may be your destiny, and it may be Goa's destiny to have a pope. We may be one step away. Under my name, I will never put Goa. I will put India. We all Indians, I think our first identity is Indians. We afterwards may be from MP, UP, Kerala, Goa, Tamil Nadu. I think we are Indians first. Even in Goa, though the Portuguese were here for centuries, we always remain Goans. Whatever may be our language, our culture, our religion, appreciate the initiative that he has taken to build bridges, to get to know our state. The very initiative, probably quite troublesome for him, is to visit our villages. He has been going around. घेऊया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. सरकार सुपर स्पेशलिटी हेल्थाच्यो गजाली करता, मात पेडण्या आरोग्य सेवाच हाल्ल्या. तुवें CHCत रेडिओलॉजिस्ट, गायनेक स्पेशलिस्ट अशा गरजेच्या सुविधांचो उणाव. लोकांक म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटल नाजाल्यार GMCत धांवचें पडटा. आज मंत्री तुमच्या दारीत आरोग्य मंत्री विश्वजीत पेडण्या येवपाचो, तुवेची CHC जाग्यार घालपाचो इशू पयलो. पेडण्या आरोग्य सेवेचे खोबरें. रेडिओलॉजिस्ट, गायनेक स्पेशलिस्ट आनी बाकीच्या सुविधांचो उणाव आशिल्ल्यान लोकांक दुयेंतींक घेवन नित्याचे धग चपाटे. वेळ प्रसंगाक म्हापशा ना जाल्यार बांबोळे धांवपाचे. मांद्रेच्या स्वराज संस्थेन मागण्यो हेल्था मेरेन पावयल्यात. आमचे कडेन एक्सरे आसा, एक्सरेचो डिपार्टमेंट आसा, पण तेतून रेडिओलॉजिस्टची कमतरता आनी ताका लागून आमकां सगळे ऑझिलो हॉस्पिटलांत म्हापसा धांव घेवची पडटा ह्या तंत्रज्ञानाचो अभाव असल्या कारणान. 70 तालुक्यांतलो जो स्टाफ आसा त्या स्टाफान टायमार येवप, टायमार वचप आनी ताका लागून खुबसो डिस्टर्बन्स जाता. ह्या मेमोरेंडा मार्फत आमी आयज जे हयसर काय जी कमतरता आसा आनी लोकांक जे आरोग्याच्या बाबतीत त्रास जातात ते सगळे काय खंयचे गोश्टी आमकां हयसर जाय आनी खंयची कमतरता आहा हे आमी त्या मेमोरेंडा मार्फत दिल्ली आसा सरकारा कडेन. अनेक टेक्निशियन थंय ना. आरोग्याक ज्यो आवश्यक सुविधा आसा आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आनी ते एक्सपर्ट हांगा जाय, ते एक्सपर्ट डॉक्टर कन्सल्टंटांचोय अभाव आसा. अनेक टेक्निकल गोश्टी म्हणजे कमी आसा. टुरिस्ट सीजन असल्या कारणान भयंकर लोड असता आणि ॲक्सिडेंटाचे प्रकार हे वाढतच असतात. स्पेशली विकेंड असता, शुक्रार, शेनवार, आयतार ह्या दिसांनी तर ॲक्सिडेंटाचे प्रकार भयंकर वाढलेले असतात आणि 108 ही पावाना. तेका लागून 108 सर्वीस ही आता वाडोवंक जायी. हेल्थाचेर जो खेळ चल्लेलो आसा पेडण्याच्या लोकांचेर हेची संवय जाल्लेली आसा. फक्त आमी आशेन कित्याक रावल्यात की आमचो जो पालक मंत्री आसा ते गेल्या ते विधानसभेत आमच्या आमदाराच्या प्रश्नाक उत्तर दिताना सांगलेले की नवीन हॉस्पिटल जे GMCक लिंक जातले ते 31 डिसेंबराक चालू करतात. मंत्री तुमच्या दारीत आरोग्य मंत्री विश्वजीत सोमारा पेडण्या भोंवडेर वचपाचो. तुवेंची CHC जाग्यार घालपाचो इशू पयलो. NGO एक्टिविस्टूय ताका रावल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. PWDन राना खात्या कडेन करमल घाट हायवे विस्ताराक परवानगी मागल्या म्हणून रिपोर्ट येतनाच काणकोणकारांचो बोवाळ.
हायवे रुंद केल्यार पर्यावरणाचेर आनी यो वच करतल्या जनावरांचेर परिणाम जातलो म्हणून कांय काणकोणकार आवाज काडूंक लागले. रस्तो रुंदीकरण नाका बोगदो करचो, हायवे मंत्री गडकरी आनी NGT मेरेन वचपाची तयारी. सरकाराक अशें दिसता की खंय तरी एकदांचो हो करमल घाट केलो की विशय सोंपलो. करमल घाट जर दोनी सायडीन रस्तो वाडोवन जर केलो जाल्यार जी जनावरां दर्या कडेन वचपाचो म्हाका दिसता लागींतलो मार्ग म्हणल्यार करमल घाटांतल्यान जनावर जी दर्यावेळेर वतात तो एकमेव जागो करमल घाटावयल्यान. तांचो विचार सरकारान केला काय कितें? फाल्यां रस्तो वायट जालो तर जी जनावरां जी रस्त्याक गाडयेक आपटून मरतली ताजे बाबतींत सरकारान विचार केला काय कितें? सरकारान आनी आमच्या स्थानीक सभापती महाशयान टायम लागता पयस चड लागता हो कुशीक दवरून एक बरो म्हणजे टनलाचेर विचार करचो अशी आमची एक मागणी आसा. कारण फाल्यां समज करमल घाट जर वाडयलो जाल्यार करमल घाट नानपय जातलो, करमल घाटाचें अस्तित्व काबार जातलें. त्याच बरोबर जनावरांचो आनी बाकीचे जे निसर्गाचो मोठो प्रश्न निर्माण जातलो आनी हाजे परिणाम आमकां येणाऱ्या 25 वर्सांनी कळटले. तेन्ना तकलेर हात मारून कांयच उपयोग जावचो ना. अरे करमल घाट जर केल्लो जाल्यार बरें जातालो, टनल केल्लो जाल्यार बरें जातालो अशें म्हूण उपयोग ना. सेकंड ऑप्शन आसा. सेकंड ऑप्शन इज टनल which is feasible and which is feasible as per PWD रिपोर्टान जो पळय एक कंपनी तेणे अपॉइंट केल्ले तेजेर आसा ते की तेणे ते क्लियर म्हणला की टनल इज रेकमेंडेड. सो गडकरीक मेळपाचो आनी आमी मेळपाची आमगे तयार तेका आमकां अपॉइंटमेंट दिलो जाल्यार आमकां तांकां मेळटलो. आनी दुसरी कितें आहा की समज कांयच ऑप्शन ना जाल्यार NGT विल बी आवर लास्ट रिसॉर्ट. दूधसागरार मान्सूनांत बंद आशिल्लो टुरिस्ट सीझन सुरू. टुरिस्टूय येवंक लागले. कोविडाच्या अरिश्ट येत सावन थंयचे टुरिझम वेवसाय सामको थंड पडिल्लो. अंदू परत नेट येतलो म्हणून थळव्यांक आशा. हरशीं दर वर्सा 2 ऑक्टोबरा उपरांत रोखडोच दूधसागर टुरिस्टांक उक्तो जाता. अंदू पावसाक लागून खंय मातसो कळाव जालो. टुरिझम आसतना आपल्या तुमची बिझनेस आसा तेजी येणावळ कशी आसता? बरी आसता, येणावळ बरी आसता. आनी जीपी चड सुटल्या वाटान बाजारांक लोकसंख्या वाडटा आनी अशें आमकां बाजारांक मार्केटांक अशें गिरायकूय बी बरें जाता. कोविडा टायमार सामकें हे आसलें, तितले नासले, सामकें कमी आसले. तुमी म्हणटा तितले कोण हे करनासले, सामको बिझनेस सामको हे जालो. कोविडा नंतर ह्या वर्सा आतां टुरिस्ट येवपाक लागल्या. येवपाक लागले. गेल्या वर्सा थोडे आसले तितले नासले. हांव कुळेचो हांगा आमची जीप चलता हांगा. अशी दर वर्सा आमची 2 ऑक्टोबरा स्टार्ट जाता. ह्या वर्सा आमकां स्टार्ट जावना. आमकां ते पावसाक लागून मातशें लेट भी जाला ते भी आमी मानता. कर्नाटक से आए फैमिली लेके और फैमिली के साथ हमारा 3 गाड़ी आ चुकी है. हमारा 12 लोग आ चुके हैं इधर. जाने के लिए तो ये जीप भी नहीं है, ट्रैकिंग नहीं जा सकते. हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं. दूधसागर हांगच्यान टुरिस्ट ट्रॅव्हल करतात प्रायवेट व्हेकल यूज करून. लास्ट 2 वर्सां जेन्ना कोविडाक जावन सिजन खंय तरी ठप्प पडलेलो थंय परत एक आशा निर्माण जाल्ली आसा. हांव कुळ्या सावड्डे साकून स्टुडंट मिडिया खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. दवल्ले हेडगेवार हायस्कुला कडेन वतल्या रस्त्यार जो तो कोयर वडोवंक लागिल्ल्यान नवो डंप जाला. रस्त्या कडेन कोयर वडोवंक एक बॉक्स उबारला तेन्ना सावन थंय कोयराच्यो राशी सुरू. लोक रस्त्यारूच वडयतात. 100 मीटर मेरेन कोयर पातळा. स्कुलाच्या भुरग्यांक दुयेसाचो भंय. पालक शिक्षक मिडिया मेरेन पावले. कोयराचे बॉक्सूच काडून खंय रस्तो नितळ करचो. आता हे बॉक्स म्हणून ताणें दवरले आनी त्या बॉक्सा लागून हे सगळे कचऱ्याची राशी आसता आनी केन्नाच कमी जायना अश्योच वाडत आसता. आनी तो फक्त घरांतलोच कचरो न्ही, बाकी सगळो चिकन वेस्ट आसा, सगळो तरेचो कचरो आसता. आनी इवन आमच्या स्कुलान एडमिशन येता आसतना पेरंट पयलीं वमूत काडटात कशें येवपाचें तुमच्या स्कुलाक, तो सगळो कचरो तो अशें म्हणटात. फाटले खेपे आमी दोनूय MLA आपयल्लो, दोनूय सायडीचे MLA आपयल्ले. दोनूय जबाबदारी घेवपाक तयार ना. अशी परिस्थिती आसा न्ही, दर आठवड्या भुरगीं आमची आजारी पडटा. कोणाक कितें जोर नाल्यार व्हायरल इन्फेक्शन जायत आसता. आमच्या भुरग्यांक एटेंडन्स कमी जाला हेजे खतरे खातीर. आनी अशी परिस्थिती 5 मिनटां पासून हांगच्यान कोण गेलो न्ही तो 100% आजारी पडटलो. आनी शेवटी अशी जातली की हो रस्तोच बंद जातलो. आतां इतलो कचरो ह्या जाग्यार पडिल्लो कचरो पावत पावत थंय जवळपास 100 मीटर कवर केले कचऱ्यान. हरवळ्या प्रमाण अंत्रूज म्हालातूय खांडेपारा पांडवाच्यो गुफा आसात. इतलीं वर्सां कोणेच थंय लक्ष दिवना.
आता सरकारान सेक्युरिटी दवरल्या. थंय लागींच सप्तकोटेश्वराचें देवूळ आनी ईश्वर भाट गुफा आसा. तांच्याय पुनरुद्दाराची गरज ज्येष्ठ पर्यावरण प्रेमी कमलाकर सादले उक्तायता. पुराभिलेख खात्यान हे इतिहासीक दायज वास्तूंचेरूय लक्ष दिवचें. टुरिझमाक फामाद गोंयांत अजूनय कितल्योश्योच पुरातन आनी इतिहासीक दायज वस्तू दुर्लक्षीत आसात. हरवळे प्रमाण अंत्रुज महालांतूय खांडेपारा पांडवाच्यो 4 गुफा कितलींच वर्सां अश्यो दुर्वेवस्थीत आसात. टुरिस्ट येता त्यो पळोवन खंय हालींच सरकारान थंय सेक्युरिटी दवरल्या. आज जी स्थानां थंय प्रोटेक्ट म्हणून दवरल्या, ताचे शिवाय आनी 2 स्थानां आसा. एक म्हणजे सप्तकोटेश्वरचें देवूळ, जे पार्टली बांदलेलें आसा पूण ओरिजिनल रॉक कट, आनी ताजो काही भाग मोडूनय गेलो, पावसांत हुंवारान मोडून गेलो, आनी ताजें शिखर जें आशिल्लें तें सुद्दां झाडां वाडून तें फुटलेलें आसा. तर ताजी डागडुजी करणी गरज आसा. ताजो एक पार्ट ताजो परिसर दुरुस्त करपाचें काम हांवें केलें, आर्किओलॉजी मार्फतूच केलें. पूण मागीर ताका कितें तरी विरोध जालो आनी सरकारान तें बंद दवरलें. त्या नंतर हांगा जे 3-4 स्थानां आसा, ल्हान देवळे कशे बांदिल्ल्यो आसा, त्यो बांदतना तीच स्टायल जवळ जवळ आसा, पूण त्यो बांदून पूर्ण जाल्ल्यो आसा. आनी ताज्या पलीकडेन एक सादारण 200-250 मिटरचेर आनी एक ईश्वर भाट म्हणून आसा. तें अत्यंत क्रूड अवस्थेंत आसा, कांयशें मोडलेलें आसा. ही सगळीं स्थानां ही पुरातत्वाचे काही मॉन्युमेंट्स हे. ह्या मॉन्युमेंटाक कशें रूप दिवचें, ताजे भोवती इतर कन्स्ट्रक्शन आयले नंतर आनी ताजो गजबजाट जाल्ले नंतर ताजी शोभा, ताजें म्हत्व हें वतलें. ती आज एक प्रकारच्या उपेक्षीत अवस्थेंत आसा. आनी त्या उपेक्षीत अवस्थेक काडून लागून गांवाचोय ताजे कडेन लक्ष ना. किंवा ताज्या परिसरांत एक बरगतच्या झाडांचो एक थोडो करून परिसर करून, म्हणजे पेल्यान जर कितें आयलें जाल्यार ताजे दृश्टीक पडचें ना थंय आयल्या नंतर. तें एक वेगळें जग, जुनें जग. ह्या जुन्या जगांत आमी प्रवेश करता अशें ट्युरिस्टाक भासूं जाय. खांडेपारच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कोण कितें चोरत सांगू नजो. वास्को न्यू वाड्यार लोकांचे नळाचे मिटरूच ना जावंक लागले. PVC पायपलायन आशिल्ले मिटर टार्गेट फातर मारून पायप फोडून मिटर घेवन चल्ले. लोकांच्या कागाळी उपरांत CCTV फुटेजी वयल्यान पुलिसांनी एकल्याक उखल्लो. ताचे कडेन 7 मिटर मेळ्ळे. फुटेजीत बरोबर आनीक एकलो दिसता. पुलीस ताका सोदतात. वचून पळयता जाल्यार मिटरूच ना. चेक केलो जाल्यार कळ्ळें की मिटरूच ना. We recovered 7 water meters at the distance of the same account. चोरांनी नळांचे मिटरूय सोडले ना. वास्को न्यू वाड्यार एकार एक चोरयो. लोक पुलिसे कडेन पावले. चेक केलो जाल्यार कळ्ळें की मिटरूच ना थंयसर. मागीर आमी डिस्ट्रिक्ट कॅब मारून दवरला. पुलीस कंप्लेन मेळ्ळी आमी. वचून पळयता जाल्यार थंय सुद्दां मिटरूच ना. मिटर काडलेलो ना. आनी मिटर काडलो म्हणून आतां पुलीस कंप्लेन करपाक येयलें जाल्यार हांगा पळयता जाल्यार हांगा आनीक चोरलेले म्हणून खबर कळ्ळा. CCTV कॅमेरा बी काय ना. CCTV कॅमेरा आहा, मात तो मिटर थंय फोकस करना CCTV कॅमेरा. पुलिसेन CCTV फुटेजी वेल्यान एकल्याक उखल्लो, दुसऱ्याक सोदतात. Thoroughly interrogated in this crime, and during the interrogation, he admitted about the crime and confessed the crime. So further, we recovered 7 water meters at the instance of the said accused. So presently, the accused is in police custody, and our further interrogation is in progress to find out the remaining accused, because there were 2 accused who were seen on the CCTV footage. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.